बाय बाय सगळ्यांक बाय बाय. चल बरी कोण हा फाल्यां मेळया. चल बरें जालें सगळीं गेलीं म्हूण. चल आतां हांव वयतां आनी टिकेट काडपा वयतां कॉमेडियन रिचर्डाक तियात्राचें. कॉमेडियन रिचर्डाचें तियात्र आसा 4 तारखेर सांजेच्या 3:30 वाजता. जायते शो जाले पूण हावसफूल जायत आहाय. देव हांव तुका विचारता तूं तियात्रा येवपा सोदता बेगीन सांग म्हाका वचून टिकेट काडपा जाय आतां. ना ना हांव येना तियात्राक, तूं वच. आनी एक फावटी विचारता तुका पोतपोतां फोर्स करपा ना. तियात्रा येता जाल्यार म्हाका बेगीन सांग कित्याक आतां वचून म्हाका टिकेट काडपा जाय. नाजाल्यार ऑनलायनूय काडपा जाय. पूण म्हाका थिंग वचून म्हाका जाय तें सीट चोयन म्हाका हांव टिकेट बुकींग करता. म्हाका 4 तारखेर सांजेच्या 3:30 वाजता पाय तियात्रीस हॉलां आहा. चोय हांव तुका आनी फोर्स करून हांवें मरतूं बरें हांव जालें. शें वचूंक जाय आसलें. हांवें पिशपण केलें. म्हाका फोर्स कोत्ता काय दिसलें. सुनू जोगोडटा शेजार मुगोडटा बरो तियात्र म्हूण सगळे लोक वाकणटा. हांवें बेश्टी वाट लायता वचूंक जाय आसलें मरे हांवें. मोगेशानू कॉमेडियन रिचर्डाचो तियात्र सुनो जगोटात शेजारी मुरगोटात बऱ्यांतलो बरो तियात्र. मडगांव जायते शो जाले हावसफूल. पेनजीम जालो हावसफूल. सांवड्डे कांदोनी वास्को हावसफूल जाले. आनी मडगांव जितले शो जाल्यात ते 1 दीस 2 दीस 3 दीस पयलीं हावसफूल जाल्ले आसात. आतां आनीक तुमकां सोयेक मेवता 14 तारखेर सांजेच्या 3:30 वाजता पाय तियात्रीस हॉल मारगांव हांगासर पोवंक मेवतलो 3:30 14 तारखेर कॉमेडियन रिचर्डाचो तियात्र. तेच भाशेन 15 तारखेर सकाळच्या 10:30 वाजता कला अकादमी हॉल पेनजीम हांगासर. 14 मडगांव 3:30 आनी 15 सकाळच्या 10:30 पेनजीम कला अकादमी हॉल हांगासर. ऑनलायन रिचर्डाचो नंबर आसा. ऑनलायनारूय तो टिकेट बूक करता. सगळ्यांक काळजांतां देव बरें करूं म्हणटा.